अखिल गोवा पश्चिमालक संघटनेतर्फे जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या तितून तुमच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आनी जे मुद्दे आसा प्रामुख्यान की तुमी जाणा आसतले सगळे आनी सगळी गोंयची जनता जाणा की गोवा मायल्स हो टॅक्सीच्या संदर्भात जो विशय आसा हो 2018तल्यान गोंय राज्यान स्टार्ट जाल्लो आसा आनी गोंयचे जे आमचे भुमिपुत्र आहा तांकां खंय तरी हो एप टॅक्सी हाडून तांकां सरकारान वेठीस धरलेले आहे। भारतीय जनता पार्टीचे पळय जे सरकार गोंय राज्यान आहा हेंच्यांनी तांकां खंय तरी वेठीस धरलेले आहा। तेंचो धंदो तेंचो पोटा पाण्याचो प्रश्न तेंच्या पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान बेकायदेशीरपणान केल्लो आसा। तेचेर वेळोवेळी आवाज उठयलो गेलो, विविध पक्षांचे आमदार फुडें सरले तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक। कोस्टल बेल्टाचे आमदार जय साळगांवकर, मायकल लोबो, मागीर बाकीचे जे आमदार दयानंद सोपटे पयलीं काँग्रेसीन आसतना हेंच्यांनी सगळ्यांनी विधानसभेन आवाज उठयलो। विधानसभेन ह्या विशयाचेर खूब चर्चा जाली पूण शेवटी हेका असो रंग दिलो गेलो की गोवा मायल्स ही कंपनी आहा ती फाल्यां कोर्टान वयतली, खंय तरी तेचेर स्टे हाडटली आनी तो एप टॅक्सी पळय जो आहा ह्यो अशेच रितीन चालू उरतल्यो अशें एक पिक्चर क्रिएट केले गेले सरकार तर्फे। पुणून तरी आसतना आमचे टॅक्सी भाव जे आहा हेंच्यांनी वेळोवेळी आंदोलनां केली, वेळोवेळी आवाज उठयलो सरकाराच्या ह्या निर्णयाच्या विरोधात, पुणून कांयच फायदो जालो ना। आतां सुद्दां जर आमी पळयता जाल्यार गेल्या 2 म्हयन्या पयलीं कोवीड मोठ्या प्रमाणान वाडच्या पयलीं मोठे आंदोलन उबें जाल्ले ह्याच आझाद मैदानाचेर हांगासर आनी त्या आंदोलन म्हाका दिसता अजुनूय चालू आसा की कोवीड पॅन्डेमीक आहा तेका लागून आनी जे ह्या लॉकडावन चालू आहा, कर्फ्यू चालू आहा तेका लागून ट्युरिस्ट बी कोण ना म्हणून खंय तरी आमकां तें कळना आंदोलन चालू आहा काय ना तें। पूण म्हाज्या हितून म्हायती प्रमाणे तें आंदोलन अजुनूय चालू आहा मोठ्या प्रमाणात, पुणून सरकार तर्फे तांकां कसलोच न्याय दिलो गेलो ना। ह्या सगळ्या विशयाचेर तुमी जाणा आसतले आनी गोंयची जनताय जाणा की हांव हेचेर सदांच अभ्यास करतालो ह्या विशयाचेर। वेळोवेळी आनी मुद्दे मांडल्या तुमच्या मुखार कशा तरेन हो एप इलिगल हाडला आनी वेळोवेळी RTI अंतर्गत आमी म्हायती गोळा करताले आनी जी म्हायती आमकां सगळी RTI अंतर्गत जी उपलब्ध जाल्ली ती आमी कंपायल करून गेल्या म्हयन्याचे जे 24 तारखेक 27/4/2021 27 तारखेक 4 एप्रिलाच्या आमी लोक आयुक्ता फुड्यान ही कंप्लेंट घातलेली की गोवा मायल्स जे प्रकरण पळय आहा पळय त्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची। हितून जवळ जवळ 20 पॉयंट आमी काडलेले आसा की इम्प्लिमेंटेशन पळय जे जालां 2018 ते आतां पर्यंत विविध मुद्द्यांचेर इलिगॅलिटीज जाल्या। तेका लागून आमी लोक आयुक्ता कडेन कंप्लेंट घातलेली आनी तितून मागणी केल्ली की ह्या कंप्लेनीची सविस्तर तेंच्यांनी चवकशी करची। 10 जुनाक आमचे पयले हियरींग जाले हितून लोक आयुक्ता कडेन, त्या प्रमाणे परत आमकां थंय विचारले गेले पयलो प्रश्न की तुमी सरकाराक रिप्रेझेंटेशन केला काय म्हणून। आमी लागनासली रिप्रेझेंटेशनाची कॉपी म्हणून ते रिप्रेझेंटेशन केला काय म्हणून प्रश्न केलो गेलो। आमी सांगलें कितें 2-4 फावटी आमी रिप्रेझेंटेशनां केल्या काय डायरेक्ट आपले कडेन येयल्या हो प्रश्न केलो। मागीर आमी जेन्ना सांगलें रिप्रेझेंटेशन केलां तेन्ना आमकां रिप्रेझेंटेशनाच्यो कॉपी लावपाक संदी दिली। परत आमी 22 तारखेक डेट घेतली, 22 तारखेक हियरींग जालें, त्या प्रमाणे आमी सगळ्यो एमेंडमेंटाच्यो रिप्रेझेंटेशनाच्यो कॉपी लायल्यो, त्यो मांडल्यो। परत मागीर 30 तारखेक हियरींग जालें, जुलयाच्या 9 तारखेक जालें आनी काल 12 तारखेक जालें हियरींग। तितून सगळे लोक ऑनरेबल जे लोक आयुक्त आमचे आसा तेंच्यांनी सगळे आयकून घेतले डिटेल प्रमाणे आनी आमी जे मुद्दे मांडले तितून तांकां प्रायमा फेसी अशें दिसून येयलें की आमी जे कंप्लेनीन मांडला आनी जे आमचे आरोप आहा हितून तथ्य आसा आनी खरीच हितून कारवाई करपाची कितें तरी गरज आसा। त्या प्रमाणे तेंच्यांनी काल ह्या गोवा मायल्स प्रकरणान ऑर्डर पास केल्ली आहा, सरकाराक नोटीस इश्यू केल्ली आहा। गोवा सरकाराक 6 जे रिस्पोंडंट आमी केल्यात तांकां नोटीस इश्यू केल्ली आहा आनी 24 तारखे पयलीं तेंच्यांनी रिप्लाय फायल करपाचो आदेश दिला। तसोच दुसरो एक मुद्दो परत सरकाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की एक रिटायर्ड जज जो आसा हायकोर्ट किंवा डिस्ट्रिक्ट जज
डिस्ट्रिक्ट जज जो आसा त्याच्या वयल्या लेवलाचेर म्हणजे हायकोर्टाचे किंवा डिस्ट्रिक्ट जज एका अपॉइंट करचो आनी 2 म्हयन्या भितर इन्क्वायरी कंप्लीट करची, आमची जी बाजू आहा ती सगळी आयकून घेवची आनी ना जाल्यार लोक आयुक्त आपले हियरींग स्टार्ट करतलो हे तेंच्यांनी थंयसर हितून मांडलेल्या ह्या ऑर्डरीन आमकां काल दिल्लेले आसा। आमी स्वागत करता ह्या ऑर्डरीचे आनी खंय तरी जो गेली 18 ते आयज पर्यंत टॅक्सीवाल्यांच्या बेकायदेशीरपणान पोटार पाय दवरपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान कडसून जाला, म्हणजे हे पाडपा फाटल्यान हे सरकार आसा आनी ह्या सरकारा कडसून जो प्रयत्न जाला आनी आयज फंडामेंटल रायट्स जे आहा प्रत्येकाचे ते दामपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून जाला। ताका लागून आमी मागता की सरकाराक आतां पयलीं कितें सांगताले सगळ्यांक की कोर्टाक कोण तरी वयतलो ते हाडटाले, हांव आतां नमूद करता की आतां ग्रावंड उपलब्ध जाला सरकाराक, सरकार तर प्रामाणीक आसा आनी जवळ जवळ 30,000 टॅक्सी ऑपरेटर तितून इनवॉल्व आहा, गोंयकार भुमिपुत्र जे आमच्या त्यांच्या जीवन मरणाचो हो प्रश्न आहा, तेन्ना सरकार जर प्रामाणीक आहा आनी सरकाराक जर गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचे आनी बाकीचे त्या धंद्याचेर डिपेंडंट जे लोक आहा यांचे जर सोय सुतक ह्या सरकाराक जर आसा जाल्यार ह्या सरकारा कडेन मागणी करता की लोक आयुक्तान जी ऑर्डर आतां दिल्ली आसा की डिस्ट्रिक्ट जज किंवा त्याच्या वयलो जज रिटायर्ड जज हेच्या मार्फत चौकशी करची आनी 2 म्हयन्यान कितें तो सोक्षमोक्ष लावचो, हे जाता तितले बेगीन सरकारान अपॉइंट करचे आनी जे पळय 30,000 लोक हितून इनवॉल्व आहा आनी आनीक डिपेंडंट लोक जे आहा ह्या वेवसायाचे टॅक्सीच्या तांकां सरकारान न्याय दिवचो। जे आमदार आयज उलयताले त्या वेळाचेर उलयताले विधानसभेन आनी सहानुभूती आपली दाखयता टॅक्सीवाल्यांक, कोस्टल बेल्टांतले जावं बाकीच्या मतदारसंघातले जावं, तेंचे कडेन हांव मागणी करता की तेंच्यांनी आतां खंय तरी भायर सरपाचो टायम येयल्लो, कित्याक हांगा ग्रावंड आतां उपलब्ध जाला, चौकशीचे आदेश दिले गेले, तेन्ना तेंच्यांनी भायर सरोन प्रामाणीकपणान टॅक्सीवाल्या फाटल्यान आतां रावन तांकां तेंच्या हक्काक लागून, कित्याक म्हाका हांगासर दुबाव कित्याक आहा की हे सरकार जे आहा ते ह्या सरकाराची कात पळय आहा ती गेंड्याची जाल्या, दाट कात जाल्या। कित्याक म्हणटा अशें की हायकोर्टान सुद्दां ऑनरेबल हायकोर्टान हेच्या आदी खूब ऑर्डरी पास केल्यो आमचे SPCA चेअरमॅन करपाक किंवा लोक आयुक्त बेगीन अपॉइंट करपाक, पूण ह्या सरकाराक टायम मारपाचो प्रयत्न करताले वेळोवेळी, पूण आतां लोक आयुक्तान सुद्दां जी ऑर्डर दिल्या पळय ती कितली पर्यंत इम्प्लिमेंट करतले हो प्रश्न चिन्ह आहा। म्हणून खंय तरी सरकारा कडेन दबाव हाडपाक सरकारा कडेन आमी मागणी करता हांव आनी सगळे जे आमचे टॅक्सी भाव आहा तांकांय उलो मारता आयज की प्रामाणीकपणान जो कोण वेवसाय करता आपल्या टॅक्सीचो, ज्याच्या पोटापाणयाचो प्रश्न उपलब्ध जाला, हांव परत एकदां हांगा नमूद करता की जो कोण प्रामाणीक टॅक्सीवालो आसा आनी ज्याच्या खरो पोटापाणयाचो प्रश्न उपस्थितीत जाला तेणी आमकां संपर्क करचो आनी हे जे आतां आंदोलन आमकां उबें करचें पडटलें, सरकाराक जाब विचारचो पडटा की अपॉइंट कर जाता तितले बेगीन, खंयचो तरी एक रिटायर्ड जज अपॉइंट करून हे चौकशी फुडें व्हर, नाल्यार लोक आयुक्तान टांगती तलवार दवरल्यात मागीर तेणी आपण 24 तारखेच्यान आपूण ऑगस्टाचे टायम दिला, नाजाल्यार तो इन्क्वायरी स्टार्ट करतलो। तरी आसतना एक रिटायर्ड जजा मार्फत इन्क्वायरी जाली, कित्याक हांगा टायम बावना 2 म्हयन्याचो टायम आहा, लोक आयुक्तान कदाचित ते 1 वर्स वचोंक शकता फाल्यां हियरिंगाचेर हियरिंगा हेणी टायम मागलो तेणी टायम मागलो, हांगा टायम बावना, पूण तो टायम बावन सरकार जर प्रामाणीक आहा सरकाराची इच्छा शक्ती आहा 30,000 लोकांक न्याय दिवपाचो जाल्यार सरकारान ही इन्क्वायरी करची आनी आमकां टॅक्सीवाल्यांनी सगळ्यांनी आनी हे जे आमदार आहा तांकां सपोर्ट करता, तेंच्यांनी आतां फुडें सरपाचो टायम येयला आनी सरकारा कडेन मागणी करपाचो टायम येयला की जाता तितले बेगीन एक हो विशय जो आहा तो सुटावो करचो। आगे येना काय म्हणटा जवळ जवळ 30,000 लोकांच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आयज प्रत्येकाची परिस्थिती हालाकीची जाल्ली आहा, इन्शुरन्स आयज गाडी रस्त्यार हाडटलो जवळ जवळ 30-40,000 इन्शुरन्स भरपाक पयशे ना, पासिंग करपाक पयशे ना, ह्या परिस्थितीन सरकार करता कितें आनी जे आमदार पळय सहानुभूती दाखयताले ते कितें करता, पूण असो प्रश्न पडटा म्हणून हांव मागता प्रत्येक टॅक्सीवाल्या कडेन आनी ते परत एकदां आमदारांक कळकळीचें आव्हान करता हे सगळ्या लोकांनी आतां फुडें सरोन हे प्रकरणां ते धसाद लावपाचें, कित्याक हांगासर आतां ग्रावंड उपलब्ध जाल्लो आहा आनी सफिशियंट एविडन्स सगळे आमचे कडेन आसा, ITAचे पेपर आहा जे आमी लोक आयुक्ता मुखार दाखयले आनी सगळे योग्य तरेन आमचे कडेन आहा, तेन्ना तेंच्यांनी फुडें सरोन हे प्रश्न मार्गाक लावपाक हातभार लावचो।